गोष्टांनी स्वता तुका हुस्क्या कोतीन स्वता तुका दुशाळपणान स्वता तुका सगळेच कोडेन स्वता तुका दिसा फातोडू देताना काळजांतले उदक सोडटा आयच्या दिसाची सोपुजो तुका दोगांचे भेटयता सोकोश्टांनी स्वता तुका हुस्क्या कोतीन स्वता तुका दुशाळपणान स्वता तुका सगळेच कोडेन स्वता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां आनी माय मोगाचो येवकार आयज ही परबीच्या मिसाक आयज आमी पवित्र कुर्साच्या जैताची परब मनयता. तेच भाशेन देवाक आर्गां दिवया आमकां कुर्सा वरवीं जैत दिला देखून. सगल्यो इगोर्जो आमच्या गोंयांत ज्यो पवित्र कुर्साक भेटयल्ल्यो आसात तांचेय पासत आयज आमी खेरीत भाशेन मागुया देवान ह्या सगळ्या फिरगोजांचेर तांच्या फामिलींचेर आशिर्वाद घालूंक आमच्या जणेकल्याच्या गोराब्यांचेर पवित्र कुर्साचे मुजतीन आशिर्वाद पडूंक आमी हे भेटेन मागुया. दुसरें ते सव आमी भेटयता देवाक दिनवासून वेनेसा फेर्नांडीस हाच्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया नॅन्सी गोम्स आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. जे यादनीक बरे नात तांचे पासतूय आयज खेरीत भाशेन मागुया पवित्र कुर्साच्या जैतान तांकां हे पिडेन भलायकी मेळूंक. खेरीत भाशेन फादर आग्नेलो ग्रेस चर्च हांगासरलो ताका देवान पेकोणेचो हात लावंक मागुया. फादर आकिल्यो गोम्स हो आमचो डायसिजन पाद्री सोंपून गेला कालच्या दिसाक ताका देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच जायतीं जाणां जीं बरीं नात तांचे पासत सगळ्यां पासत जावं जायते स्टुडंट्स बरे नात जायतीं वाडलोलीं बरीं नात तांकां सगळ्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण आमी हे भेटेन खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणो आज पवित्र सभा पवित्र कुर्साचे जैत ह्या जैताची परब करून आमकां उगडास करता. पयले सुवातेर खुरीस जालो एक जिवीत दितेली खुणा, खुरीस जालो एक कुरपेचो सागोर जाचे वरवीं आमकां सोडवूण मेळटा. आज आमी 3 इतिहासीक घडण्यो आमच्या पवित्र सभेन उगडास करता. पयले सुवातेर हो पवित्र कुरीस मेळ्ळो बागयुंत हेलेनाक जो जेजून खान मारलेलो तो बागयुंत हेलेनाक मेळ्ळो. दुसरे सुवातेर सगल्यो ज्यो फिरगोजो पवित्र कुर्साक भेटयल्यो कालवार पर्वतार त्यो कॉन्स्टंटायन हाणें ताच्या काळांत त्यो भेटयल्यो. तिसरी वोस जावन आसली हो पवित्र कुरीस किरीत भाशेन जेरुसलेमाच्या मंदिरांत देव मंदिरांत व्हरून दवरलो आनी जेरुसलेमांत तो बाबा भयणो स्थापीत करून दवरलो. ह्यो 3 इतिहासीक घडणेचो आमी उगडास करतना पवित्र कुरीस आमकां किरीत भाशेन जैताची खुणा जाली न्हय लोजेची खुणा. दुसरे सुवातेर ताचे वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळी म्हूण देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी जेजू वरवीं आमकां ही सोडवण सदां काल आमच्या कोश्टांतल्यान व्हरूंक जैत मेळटा म्हूण आमी उगडास करून खतखत्यांत आमकां आमचें जैत व्हरूंक आदार दिवं म्हूण ह्या मिसांत आमकां किरीत भाशेन मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण रातून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिनवासताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिडी तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा पडलोल्या मनशाकुडाक उबारूक तुज्या पुताक जमनीतान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे व्हडव्हडे आनी इनपण भोगचे म्हूण ओगुणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. ओगूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू तांय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजी सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. लोगोंतीच्या पुस्तकां वेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा हॉर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्राणांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोइसेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्टांतली भायर काडली? ह्या अरण्यांत आमी मोरच्याक? हांगा उणो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उजेचो सोरोप धाडले. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायते जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइसेसाक सांगोंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केले. सर्वेस्परान आमचे सोरशिले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर. मोइसेसान पोरजे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटोच मोइसेसान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब जातलो, सर्वेस्परान केला ते कधीच विसरूं न्हय. पोतून म्हणया, सर्वेस्परान केला ते कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरजे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारीनी खबर सांगता, पुर्विले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब, सर्वेस्परान केला ते कधीच विसरूं न्हय. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना ती ताका सोडूंक लागताली आनी काळजांत तावन
ताचेशी परतताली. तेन्ना देव आपले कोडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोप म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब: सर्वेस्परान केला ते कोदींच विसरूं न्हय. पूण तोंडापुरते मात ते ताचे उलोवप, तांच्या ओंटाची उतरां फोटकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजांत ती सांबाळनासली. ताचे लागीं केल्ल्या कोराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब: सर्वेस्परान केला ते कोदींच विसरूं न्हय. पूण आपले व्हड कोणवालायेन ताचे पातोक ताणें बोगशिले आनी तांकां सोडयली. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब: सर्वेस्परान केला ते कोदींच विसरूं न्हय. उद्गार. Zoi, 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 sorespora. Zoi, 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 sorespora. Zoi, sorespora, zoi, sorespora, zoi, sorespora. Zoi, sorespora, zoi, sorespora, zoi, sorespora. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान बोंदोन मोयमा, स्तुती दिनवास तुका. Zoi, 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 sorespora. Zoi, 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 sorespora. Zoi, sorespora, zoi, sorespora, zoi, sorespora. Zoi, sorespora, zoi, sorespora, zoi, sorespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें, स्वर्गांत तान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गांत चडूंक ना. जसो मोसेसान ओरोण्यांत स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणो, आज आमी पवित्र कुर्साच्या जैताची परब समरुमता आनी सुरवातेक हांव म्हणटालो हे पोरबेक आमी 3 इतिहासीक घडण्यो समरुमता उगडास करता. पयले सुवातेर हो खुरीस बागयोंत हेलेनाक जो जेजून खान मारलेलो तो बागयोंत हेलेनाक तो मेळ्ळो आनी पवित्र सभेन तो मानून घेतलो. दुसरे सुवातेर आमी आज उगडास करता सगल्यो फिरगोजो ज्यो पवित्र कुर्साक भेटयल्यात. कॉन्स्टंटीन हाणें काल्वार पर्वतार त्या ह्यो फिगोर्ज्यो भेटयल्यो आनी पवित्र कुर्साक ते बाबा भयणीनो ताणें किरीत भाशेन भेट केली. तिसरे सुवातेर आज आमी उगडास करता जो खुरीस जेजून खान मारलेलो तो जेरुसल्याक हाडून दवरलो आनी अशें जेरुसल्यान तो स्थापीत केलो. आज आमी पवित्र कुर्साची परब करतना पयले सुवातेर पवित्र कुरीस जालो आमकां एक जिवीत दितली कुणा, जिवीत दितलो रूख. जी कुणां बाबा भयणीनो लोजेची कुणां आसली, जी कुणां बाबा भयणीनो क्रिमीदोरां सवे सोर करताली, जी कुणां बाबा भयणीनो आमी दुसऱ्यांक जे चोर आसले, नागोणे आसले, जे आमच्या समाजान बाबा भयणीनो भायर आयलोले आसले तांकां बाबा भयणीनो खुर्सार मारताले जेरुसल्यान, तशा ह्या
जोयताच्या खुर्सा वरवीं बाबा भयणो आज आमकां एक जिवीत दितेली खुणा आमकां जेजून जेन्ना ह्या खुर्सार आपलो प्राण सोडलो तेन्ना आमकां एक जोयता मरून जी लोजेची खुणा आसली ती जोयताची खुणा करून आमकां दिली. आज पयले वाचपान आमी आयकलां लोक गंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुय पोरजा देवाक विसरता आनी आपल्याक जाय तशी आडगां करता आनी असले वेळार देव तांचेर तिडटा आनी मोजेस देवा लागीं आपले पोरचे खातीर बोगसणे मागता तेन्ना पितोडच्या सोरपाक करून एका खांब्यार उबारचो आनी लोकांनी ह्या पितोडच्या सोरपाक जो कोण पळयता तांकां बोगसणे मेळटले म्हूण देव भासायता आनी अशें जाता. जी कुणा बाबा भयणीनो पोरजा आपूण सोजमोताली आपल्याक आनीक सोडवण ना, जुंय आपल्याक आनीक बाबा भयणीनो लॉज ना, आपले पातकान आमी रेवडलेले आसात, तुय देव बाबा भयणीनो तांकां एक खुणा दिता आनी ज्या खुणा वरवीं देव दाखोवंक सोदता जुंय मरण आसले तुय हांव तुमकां जिवीत दितलो हें देव तांकां दाखोवड करता. म्हणटूच जी पोरजा ह्या पितोडच्या सोरपाक पडयता ती पोरजा बाबा भयणो आपलें जिवीत जोडूंक पावता. आनी अशेंच आमकांय आज शुभ वर्तमानान मेळटा. जेजू खुर्सार मरून बाबा भयणो आमकां सगल्यांक जिवीत दिता, सोडवण दिता. भाग्योंत पावलू आमकां म्हणटा कांय बरीं उतरां ताची भाग्योंत पावलूची. तो म्हणटा wisdom of God is hidden in the cross which is revealed by the Holy Spirit. म्हणजे देवाची जाणवाय ह्या खुर्सांत बाबा भयणो लिपलेली आसा आनी पवित्र आत्म्याचे उद्देशी आमकां बाबा भयणो सगल्यांक ती उक्तापी जाल्या. भाग्योंत लुईस मॉन्फोर्ड म्हणटालो विजडम इज द क्रॉस एंड क्रॉस इज द विजडम. म्हणजे जाणवाय बाबा भयणीनो खुर्सांत आसा आनी खुर्सा वरवीं आमकां जाणवाय मेळटा. सगल्या सांतां भक्तांनी बाबा भयणो आपल्या जिवितांत जितले कोश्ट आयले, आपल्या जिवितांत जितले खुरीस आयले तांणी ह्या खुर्साक वेंग मारले. कित्याक खुर्साचे मुडी तांकां खरी जाणवाय मेवली, खुर्साचे मुडी तांकां खरें बळ मेळ्ळें. खुर्सा वरवीं आपलें जैत व्हरूंक बाबा भयणो तांकां फावो जालें. आमच्या जिवितांत बाबा भयणो आमकां हें बळ फावो जातलें. आमच्या जिवितांत बाबा भयणो आमकां अदीक आनी अदीक सोडवण मेळटली. आमी त्या बऱ्या चोरा भाशेन जावया. त्या बऱ्या चोरान आपल्या जिवितांत सोडवण घेतली. कशी? तेन्ना ताणें म्हणलें जेजूक आमकां सायबा हें आमच्या कर्तुबा उद्देशी फावो जालां, पूण तुका सायबा हें फावो न्हय आसलें. जेन्ना आपलें पातकी जिवीत ताणें उडकून घेतलें खुर्सा मुडी बाबा भयणो जेजू वरवीं ताणें आपल्याक सोडवण जोडून गेल्ली, सर्गीचें राज जोडून घेतलें. आमचें पातकी जिवीत आमी ओळखून घेवया, आमी आमचें कुरीस सुबारुया. आमच्या कुर्साक वेंग मारता आसतना अदीक आनी अदीक आमची सोडवण आमी जोडून घेवया. आयची परब आमकां किरीत भाशेन तुका आनी म्हाका आमंत्रण करता कुर्सांत आमी नदर मारूं. कित्याक कुर्सा वरवीं आमकां जिवीत मेळटा. कुर्सांतल्यान आमकां सोडवण फावो जाता. कुर्सांतल्यान आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक खोल जाता आनी हे वरवीं आमचें जिवीत बाबा भयणो सोडवणेच्या वाटेर चलूंक आमकां तांक मेळटा. आज जेजू आमकां परतून एकदां उगडास करता, तुजो कुरीस सुबार. ह्या कुर्सा वरवीं जें कितें तुज्या जिवितांत येता आडकुड्यो, तुज्या जिवितांत जें कितें तुका वायट येता तें बऱ्या मनान तूं व्हर. तेन्नाच की तुजी सोडवण जोडूंक तूं पावतलो, सर्गीचें राज तुका मेळटलें. भाग्योंत रोज ऑफ लिमा अशें म्हणटालें, अपार्ट फ्रॉम द क्रॉस देर इज नो अदर लेडर टू गो टू हेवन. खुर्सा बगर आमकां दुसरी आनीक सिडी ना स्वर्गार पावूंक. आमच्या जिवितांत हो कुरीस आमी उबारुया आनी आमचें जैत आमी व्हरुया. दुस्मानाचेर आमच्या पातकांचेर जैत व्हरूंक हो कुरीस दिसपोटी आमच्या जिवितांत येता. तो बरे मनान आमी उबारता तेन्ना आमकां सर्गीचें राज फावो जातलें आनी सर्गीच्या राजांत आमी सगळीं एकदां त्याच देवा मुखार रूप पळोवंक आमकां हें जैत व्हरूंक मेळटलें म्हूण हो कुरीस आज आमकां उगडास करता. तो जेजून आमकां सोडवण फावो केली, ते सोडवणेचे भागीदार जावंक दर दिसाक आमी प्रयत्न करूंक वावरुया.
तुजेर परत आदार जाता तुजोच मोगान पूत तो पेटयता ताका एक व्हडलो इगोर्ज म्हाका मोगाल बापा दयाल ते ही पेटोवणी मानून तुगे ही पेटोवणी मानून तुगे ही तुजी पुजा कोची निमती नमस्कार करतो दिवसतेनी तीच बोली रोज नानावी भेटोयता देवा भुरगीं तुजी मोशा बाबा बिंदू मोशान तुमचें बलिदान सूर पुदवेदा देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकाचे बोगसडे जोडून घेतले. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतले मानून घेवन सर्व पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाचे देवा सोर काडी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सरवण कुर्साच्या रुकार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपजल्लें रुखांतान जिवीत उपजोचें रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची खुणां देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही मोशा रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराराचे हें रोगोत, पातकांचे बोगसोणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हें मोशा उगडासा करा. बाबार्थाचो गुड पोरगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन कोरा पूर्वी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संवसाराच्या सोडोणारा आमची सोडून बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सुरपुद्वेदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता हो जावन आसा आमचो कुरीस. दर दिसाक ह्या कुर्साक आमी वेंग मारतना जी कोण आमचेर घराणें घालतात, आमकां वायट करतात, तांकां काळजी घेवन बोगसूंक आनी अशी आमची सोडवण जोडूंक जेजून आमकां प्रार्थना शिकयला. खतखत्यान सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलो दी. सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. कुर्साचेर आपूण मरून आमकां जैत आनी सोडवण हाडटलो वचतो जेजू. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयतात ते सगळे आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Puvit cursa movalutra colzat amciari goita polong tu sor vonarazza no mantuca amigolta Puvit cursa movalutra calzat amciari goita polog tu sor vonarazza no mantuca amigolta Kurot monastro Polpagivon, tuż saulilego onodwon. Jezu tudzie kosztowno pinora, Wokodzoro ciamka Jezu tudzie kosztowno pinora Wokodzoro ciamka सोमी म्हणटा जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबा तेन्ना सगल्या मनशांक म्हजे ताय ओडून घेतलो प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातान उपसतल्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालती खायन मागता जेजू जो जियेतान रासवत चलयता सासनाच्या सासनाक सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात तुमच्या कुर्साचे उदीक आनी उदीक दिसपोटी तुमी जैत व्हरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार पादविकाराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान सगल्यांक तुमकां पवित्र कुर्साच्या जैताची कुशाल बरीत पळोवप आमी आवडयता Mozo patla koro Duzi koshi zala Tuzo kuri suba Soje moje
Tuzo kurisuba Sobie oče fahda Apracha chivaso Zoni spokora Aplochu korianic Dosasnano grajka Apracha chivaso Zoni spokora Aplochu korianic Dosasnano